8व्या दिसाचो विशय घोराबो एकामेकाचेर विस्वास दवरून एकामेकाक पातयेवप. आयज काल कितलेच घोराबे फुट्टात. एकामेकाचेर विस्वास ना, एकामेकाक पातयेवप ना. घोव बायल तुमी दोगांनूय लग्न संस्कारांत तुमी एक जाल्यांत. जे परी त्रियेक देवा सोबें असलो मोगाचो संबंद आसा. जें कितें बाप येवजिता चिंता तें पुत्र आनी पवित्र आत्मा जाणा. जाल्यार आमी त्रियेक देवा भाशेन आमचोय एकवट एकामेकाक समजप, एकामेकाक पातयेवप, एकामेकाचेर विस्वास दवरप हेंच आयज काल आमच्या घोराब्यांत उणें जायत आसा. तर पाद्राग्नाक फुडें घालून आमी मागुया आमचे घोराबे एकामेकाचेर विस्वासान आनी एकामेकाचेर बरवंसो आनी पातयेवन आमी जिवंक.
पवित्र आमची सोबा उर्ची देवा मंदिर देवा रोगतान केली एकूच मोगा फामील आमची मना संतोस्तात आमची काळजां मुरगोटात आमची तोंडां उलासतात जोय 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 सर्वेस्परा आमची मना संतोस्तात आमची काळजां मुरगोटात आमची तोंडां उलासतात जोय 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 सर्वेस्परा. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. तुमकांय देव. आनी माई मोगाचो येवकार ही आयचे मिसाचे भेटीन. आयची मिसाची भेट देवाक दिनवासून भेटयतात डेजमंड आनी शेरल. देवाची सगळीं बेसांवां आपणाक मेळलेल्या पासत तांचे बरोबर आमी देवाक सगळ्या देण्या पासत दिनवासुया. दुसरें तेसो आमी भेटयता सोपून गेल्ल्या मिंगेल आनी मारिया फेर्नांडीस हांच्या आत्म्या पासत. देवान तांकां सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटीन मागुया. मारिया मास्करनस आपल्या गोराब्याच्या बरे भलायके पासत मागूंक लायता. आयज तावन SSCची आमचीं भुरगीं आपली प्रिलिम्स सुरू करतात. कितें भाशेन तांचेर आशिर्वाद घालून तांच्यो परिक्षा बरे भाशेन करूंक तांकां फावो ती कुरपा दी म्हूण तांचेय पासत मागुया. तशेंच आमच्या मागण्यांत दवरुया आंतोनेता फेर्नांडीस आनी जोकिना रिबेलो आयज आपलो जल्माचो दीस मनयतात. देवान तांचेरूय आशिर्वाद घालूंक मागुया. हेर सगळी आमची मागणी आमी देवा मुखार दवरुया. कितें भाशेन आमच्या देशा पासत आमच्या गोंयच्या राज्या पासत आमच्या गांवां पासत मागुया. ह्या दिसांनी क्लायमेट चेंज हाचे वयर आख्खो संवसार भासाभास करता. तर तातूंतल्यान बरेपणां आमकां मेळूंक कितें भाशेन आमी मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आयज आमी समर्पिता भाग्यवंत पेद्रो आनी पावलो हे दोन दुतांच्या मंदिराचें समर्पण. आनी आयज आमकां सोयेक मेळ्ळा ह्याय देव मंदिरांत येवंक आनी ही भेट भेटोवंक. तो देवाक आमी दिनवासुया. जो पवित्र जागो जे सोयेक आमकां मेळटात देवाक अशी लागीं येवंक जायते पावटी देव आमकां आपले वेंग्यांत घेवंक सोदता पूण आमी पयस रावता आनी देव रडटा. तर सगल्या आमच्या असल्या भावार्थ्या खातीर आमी दूख दवरुया आनी पातकांचें भोगसणें मागुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तणाव विचारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत भाग्यवंत सदांचे कुवार मरेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सुम्या काकलूत कर. सुम्या काकूत कोर. क्रिस्ता काकलूत कर. क्रिस्ता काकूत कोर. सुम्या काकलूत कर. सुम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा भाग्यवंत पेद्रू आनी पावलो तुज्या दोन दुतां वरवीं पवित्र सभेक मेळ्ळो भावार्थ आनी जेजूचें जिवीत. तर तांचे वरवीं तिका राख आनी संवसार सोरोपर्यान भावार्थान तिका थीर करून त्या जेजूच्या जिवितांत
तिका सोपून जायसोर वाडय. आमच्या सुमयाच्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणात जियेता आनी राजवत चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. माकाबेवाच्या पयल्या पुस्तका वेले वाचप. धोर्म सोडून दिवंक लावचे खातीर राजान पाटयलोले मुन्यारी मोदेन शारांत पावले आनी योद्न भेटोवंक बॉल करूंक लागले. जायतो इस्रायलीत लोक तांचे भोंवती एकठावलो, पूण मातातियास आनी ताचे पूत आपले वाटेन थीर रावले. तेन्ना राजाच्या मुन्याऱ्यान मातातियासाक उलोवन अशें म्हणलें, तूं मनादीक फुडारी आनी ह्या शारांत व्हड मनीस. तुका पालव दिवंक तुजे पूत आनी भाव आसात. सगल्या राष्ट्रांनी, जुदाच्या वडिलांनी आनी जेरुजाल्यांत उरल्यात तांणी केला तशें राजाचो हुकूम पालूंक तूं पयलो फुडें सर. तेन्ना तूं आनी तुजे पूत राजाच्या इश्टां मदें आसतल्यात आनी भांगाराचे, रुपयाचे आनी येराद देण्याचे तुका इनाम मेळटलें. आपलो ताळो उबारून मातातियासान जबाब दिलो, राजाच्या हाताखाल आसलेल्या दर एका राष्ट्रान ताचे उतर पाळल्यार आनी ताचे हुकूम पाळूंक आपल्या पुर्वजाचो धर्म पर्यान विसरल्यार हांव म्हजे पूत आनी म्हजे भाव आमच्या पुर्वजाचो करार सांबाळटले. आमी समूर्त आनी तिच्यो चाली रिती सोडूंक सोरेस्पूर निर्मू ना जावं. राजाचे हुकूम आमी पाळचे ना. हेवटेन तेवटेन वळोन आमच्या धर्मांतले आमी पयस सरचे ना. ताणें उलोवन सोंपयताच राजाच्या हुकुमा प्रमाणे मोदेन शारांतले वेदीचेर सोबे माजार योद्न भेटोवंक एक जुदेव फुडें सरलो. हें पळोवन मातातियास हुर्बेन पेटलो. तो सगलोच धगधगलो आनी आपलो नीज राग पेटोवंक दिवन तो तांचेशी धांवलो आनी वेदीचेरूच ताणें ताचो जीव काडलो. त्याच बरोबर योद्न करूंक लायतालो त्या राजाच्या मुन्याऱ्याक ताणें जिवेशी मारलो आनी वेदी मोडून उडयली. सुमूर्तीच्या मोगान पेटोवन सालूच्या पुता जिम्रीक फिनेसान केल्ले तशें ताणें केलें. मागीर आख्ख्या शारांत भोंवून व्हडल्या ताळ्यान मातातियासान साद घालो. समूर्तीचे हुर्बेन भरलोले आनी कोराराक थीर रावतात ते सगळे तुमी भायर सरात आनी म्हज्या फाटल्यान येयात. तेन्ना सगळे आपले आसले ते शारांत सोडून आपल्या पुता बरोबर तो दोंगरार पळून गेलो. हें पळोवन प्रमाणीकपणाचो आनी नितीचो मोग करपी जायते जाण अरण्यांत बिराड करूंक लागले. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. तुमचो जबाब. प्रमाणीक मनशांक देवाची सोडवण दाखयतलो. पोतून म्हणया, प्रमाणीक मनशांक देवाची सोडवण दाखयतलो. उदेंती जावं ओस्तोमते पर्यान सोगता सर्वांचो देव सर्वेस्पोर उलयता. प्रितमेच्या मनशाक तो जमोवन हाडटा. सोबीत सुंदर सियोनांत हांव तो पोरजोळटा. जबाब. प्रमाणीक मनशांक देवाची सोडवण दाखयतलो. योद्न करून म्हजो कोरार मानून घेतिल्ले म्हजे पोरजेक म्हजे मुखार जमोवन हाडात. देव आपुणूच नीट करूंक वेता. देखून मोडप ताचे नितीवंतपण परगडटा. जबाब.
प्रमाणीक मनशांक देवाची सोडवण दाखयतलो. दिनवासनेचो योद्न देवाक भेटोय. भोव वर्त्या देवाक केल्ल्यो आंगवण्यो पाळ. मागीर म्हाका आकांताच्या दिसा उलो मार. हांव तुका निवारतलो आनी तूं म्हाका मान भोवमान दितलोय. जबाब. प्रमाणीक मनशांक देवाची सोडवण दाखयतलो. उबी रावया. Sorvesporak soy soy, Sorvesporak soy soy, Sorvesporak soy soy, Sorvesporak soy soy. आज तरी सर्वेस्पराचो ताळो तुमी आयकात. तुमची काळजां दारून करूं नाकात. Sorvesporak soy soy, Sorvesporak soy soy, Sorvesporak soy soy, Sorvesporak soy soy. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजू जेरुसाल्या लागीं पावता पावता शार नोदरेक पडटच ताचे वयर दुकानी गोलोवन ताणें म्हणलें, तुका दिल्ल्या ह्या दिसा तरी तुका सवस्थकायेक पावयतल्या वाटो तुवें मात ओळखून घेतल्यो जाल्यार पूण ना, तुज्या दोळ्यांक त्यो लिपलेल्यो आसात. होय, तुजेर असले दीस येतले की तुजे दुस्मान तुजे भोंवती कोश्टान बांदतले, तुका वेडो घालतले आनी सगल्या वायटांनी तुका भितरल्या भितर चेंचतले आनी तुका आनी तुजे भितर आसतल्या तुज्या भुरग्यां बालांक दोरनीर आपटयतले आनी फातरार फातर दवरचो ना. कित्याक देव तुजे सोरी आयलो तो काल तुवें वळखलो नाय. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भावा भयणीनो, एक मनीस आसलो शिंयाच्या तेंपार आनी त्याचें चिंतप वेगळेंच आसलें. आनी तो म्हणटालो, हांवें इगोर्जेंत कित्याक वचूंक जाय? हांव सगळें बरें काम करता, म्हजी जोड येता ती हांव गरिबांक वांडटा, तर इगोर्जेंत म्हाका कित्याक वचूंक जाय? दुसऱ्या लोकां सवे म्हयने हांवें मागणें कित्याक करूंक जाय? हांव बरो आसा. आनी ते फिरगोर्जीचो पाद्री ह्या मनशाक भेट करूंक गेलो आनी ताजे सांगाता बसलो आनी थंयसर उजो पेटलोलो आसलो. ताणें पाद्रीन कांयच उलोवंक ना. एक इंगडो काडून पेटलोलो इंगडो काडून कुशीक दवरलो आनी उपरांत ह्या मनशान पळयलें की हो इंगडो पेटलोलो थोडेच वेळान काबार जालो. उजो पेटलोलो थांबलो, बंद जालो आनी कांयच उलयनासतना ह्या मनशाक तें शिकोप मेळ्ळें की हांवें लोकां सांगाता मागणें करूंक जाय, लोकां सांगाता एकवटून रावंक जाय, तेन्नाच म्हाजो बावाट गोट जातलो, हांव विश्वासी रावतलो. आनी तेन्ना तावन तो इगोर्जेंत वचूंक आनी दुसऱ्या भावार्थ्या सांगाता मागणें करूंक लागलो. तर आज होच सोयेक आमकां देव दिता एकामेका सांगाताक चलूंक. कांय म्हयने फाटीं हांवें विडियो पळयल्लो, उठात जागो जायात, फादर बॉलमार्क्सा वरवीं घडलेलें कितलें सोबीत गायन विडियो युट्यूबार आसलोलो आनी पळोवन एकदमच बरें लागलें. कितलो लोक आमचो क्रिस्ती भाव ओ क्रिस्ती भाव सांगाता मेळून हें गायन तुमी तयार करून
आनी हे भाशेन आमच्या गोंयचो हुस्को तुमी दाखयलो म्हूण तुमकां सगल्यांक शाबासकी. आयजच्या शुभ वर्तमानान आमी पळयता जेजूचो हुस्को आसलो आपले पोरजेक एकठांय करूंक आनी होच हुस्को सुरवेक तावन देवान आपले विसरले पोरजेक तयार केले, प्रवाद्यांक धाडले, राजाक नियुक्त केले आनी उपरांत जेन्ना तो काळ येयलो जेजू आयलो तांच्या सांगाता येवन प्रवचन करूंक लागलो, मिलाग्री करूंक लागलो, पूण जो लोक ताचोच आसलो ताणीच ताका परो केलो, ताजेर विस्वास दवरूंक ना. तांकां दिसलो हो चालतो मनीस, हो एक नवो प्रवादी, तो सगळेंच आमचेर वायट उलयता आनी हे भाशेन जायते फावटी ताजेर ते आड उलयताले. आनी उपरांत जेजू जेन्ना शेवटाक जेरुजालेम शार ताजे नदरेक पडलें, लागीं सरलो, परतोच जेजू रडूंक लागलो. जीजस वेप्ट, शॉर्टस्ट वर्स इन द बायबल. जेजू रडलो कित्याक हीच पोरजेन जाका ताणें जायतें केल्लें ती विस्वास दवरूंक ना, तो चालतो मनीस म्हूण ताणें समजलें. आयज आमचेरूच नदर मारून पळोवया की जेजू आमकां पळोवन आमचेर नदर घालून तो खुशाल आसता काय, वो आमचेंय जिवीत केन्नाय पळोवन तो दुकां वारयता. आमीच जाणा जेन्ना एक पूत वो एक धूव आवय बापाय सांगता तें आयकनात जाल्यार आवय बापूय रडटात, काळजान तेजे फापसतात, कित्याक होच म्हजो पूत, हीच म्हजी धूव म्हजें सांगलेलें आयकना. तर देवूय आमकां जायतें सांगता, पूण जायते फावटी आमचे कान आमी बंद कोत्ता, दोळे बंद कोत्ता, देव सांगता तें आयकोंक सोदना. आमकां जाय तेच भाशेन आमची चाल चलता. आयज पयल्या वाचपान मातातायस ह्या मनशाची खबर मॅकाबीस ह्या पुस्तकांतलें, आनी हें पुस्तक प्रोटेस्टंटां बायबलांत ना, आमचेच बायबलीन मेळटा. ताचें काळीज देवाच्या मोगान झोलतालें, उजो पेटलोलो आनी दुसरो लोक सगलो देव तो राजा सांगता तांकां भोसताले, पूण हाणें आपलें पावल मुखार घालून म्हणलें हांव अशें करचें ना, आनी आपल्या भावां सांगता ते पडून वेतात. तर आज म्हाकाय आयज हांगासर सोयेक मेळ्ळा हें मीस करूंक. हांव हांगा येतालो, रेजिना मंदी स्कॉलान शिकलोलो 1982 बॅच, आनी 2 वर्सां हांव देस्तेरोतावन सायकलीन येतालो, सायकल पार्क कोत्तालो, सकाळीं देंवून हांगा 7 वरांचेर मिसाक वांटो घेतालो, उपरांत वचून एसेंब्लीन वांटो घेतालो, आनी हे भाशेन 2 वर्सां हे इगोर्जेंत येवन वेतालो एक भुरगो कसो. आनी हे भाशेन हो मोग म्हज्या काळजान हांगा किल्लोलो. आनी जेन्ना म्हाका सोयेक मेळ्ळो पाद्री जावपाक विचूंक काडून, हांवें मिशनरी संस्थेक बोर्ले पिलाचे संस्थेन मागीर हांवें थंयसर भरती केली, कित्याक ती मिशनरी सोसेस भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराक भेटयलेली, तो आमचो पात्रोन, आनी ही इगोज भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराची. तर हे भाशेन देवान म्हाका आपल्या कामांक वावरांक ताणें देवान म्हाका वेंचून काडलो, आनी आयज हांव मिशनरी पाद्री पयस वावुरता, पंजाब हरियाणा वावुरता. आनी थंयसर आमची मिटींग आसली म्हूण आमी आयिल्ले आनी थोड्यो हॉलिडे गेल्यो, सुटयो गेल्यो, कित्याक 2 वर्सां म्हाका येवंक जावंक ना. तर आयज ह्या देण्या खातीर ह्या देव मंदिरा खातीर आनी सगळे जे पाद्री माद्री हांगासर आसात तांचे खातीर हांव देवाक दिनवासता. आनी होच उजो जायत्या तरणाट्या भुरग्यां सोबें बी पेटलोलो पेटोय म्हूण आज आमी देवाक उलो मारुया. गायन घेवया C25. बापा नामचे लागीं देवूंक तुका उत्तम देणी, देखून आमी ही तुजी भुरगीं आख्खी प्रितूम करता वेदी, तिचेर तुका समोर पिता संवसारांतली सर्वाक सोसणी. मोगाळ बापा
घे तूं मानून हेच आमगेले व्हडून हेपण ताटान कालशीन दिताव घालून तुका आमचे हेंचीन अर्पण मोगाल बापा घे तूं मानून हेच आमगेले व्हडून हेपण ताटान कालशीन दिताव घालून तुका आमचे हेंचीन अर्पण म्हजे भाव भयणीनो हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सुबेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेवूं. भोव कणवाल्या बापा तुजी भक्ती करून तुका वपून दिता ती दाणां तूं मानून घे आनी बागयोंत पेद्रू आनी पावलूच्या मुण्यारपणान तुवें आमकां उगडापें केल्लें सोत उपूत आनी निर्बेल आमच्या काळजांनी सगळे जतनायेन बाळगून दवरूंक आमकां कुरपा दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवेन. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातायेन उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी सासणाचे देवा सर काली आनी सताय आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजी पवित्र सभा पवित्रतायेची खुणां जावन ह्या संवसारांत सदां उरच्याक आनी सर्गीची शिकोवण सगळ्या मनशांक परगट करच्याक तुवें ती धर्मदुतांचे बुनयादीर थीर आनी गोट बांदून दवरल्याय. देखून आतां विस्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतरी आमी तुजें किर्तन करता आनी सर्गीच्या दलबरां संगाती सततसान तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 तलबारांचो सर्वेस्पोर तूं सुर्ग आनी संवसार पडला तुज्या वैभवान उंचसर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय उंचसर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची झोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी साश्णीक कराराचें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो घोट परगोटुया. तुज्या कुर्सा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सुम्या संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपण उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक के पृथ्वीचेर विस्तारलेचे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा फिलिप नेरी आमच्या गोंवली बापा आनी सगळे आदनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय.
पुनर्जिवणपणाचो बरवासो धरून मेल्यात ते आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरजलीत मोकामोल पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारये देवाचे माये सांगाती भाग्योन धरून दोता आनी सर्कांनी तुका मानवल्यात ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याचे एकमणान सर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन. आमचो बाप मोगाल आनी आपले वेंगेंत तो आमकां सदांच एकटवूंक आनी दवरूंक सोदता. हीच मोगाची ऊब, बापाची ऊब आमच्या काळजान अदीक वाडोवंक आनी चोडोंक त्याच बापाक आमी उलो मारुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी आनी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडून जेजू क्रिस्ताची येण्याक आमी बोर वर्षान वत्रेकताव. तर आमकां उदार काकलुतीन सर पातकांतली सुटोय आनी सर आखांतांतली वाठाय. कित्याक रासवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय म्हणजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेले तूं संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले तूं संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले तूं संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटा ती शेलेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळी आमी सुभागी. सुम्या तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे. मोगाळा जेजू मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव साथ मानता. सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेता. आशेता. हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटो आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका वेंगयता आनी आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकवडटा. एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन.
प्रार्थुया. बापा, आमच्या सासणीक गोवल्या भाग्यवंत पेद्रूक आनी पावलूक तुजे पवित्र सभेचे पयले गोवली आनी भावार्थाचे फुडारी तुवें करून दिले. ह्या आमच्या वर्त्या शरत्यांचे संतोशान आमी आज समर्पण केलें. ह्या दिसा तुवें आमकां दिल्ल्या सर्गीच्या उंड्यान भावार्थांत आमकां गोठ कर आनी आमची जोडटोन करूंक तांचे असले गोवली आनी फुडारी उपजोय. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवेन. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. गायन घेवया F20. संवसार सोंपोर्यान तुमचे सांगाती हांव आसा. संवसार सोंपोर्यान तुमचे सांगाती हांव आसा. बापान म्हाका धाडला तसो तुमकां धाडटा. पवित्र आत्मा घेयात. ताच्या बळान सोक्तीन देसा देसान सोगल्याक म्हजे गोवाय जायात. संवसार सोंपोर्यान तुमचे सांगाती हांव आसा. संवसार सोंपोर्यान तुमचे सांगाती हांव आसा.